आमचे इंचार्ज डॉक्टर चेल्ला कुमार जवळजवळ 1.5 लाख मतांनी तो तामिळनाडून जिंकलो. ताजो अभिनंदनी ठराव पास जालो. तशेंच आमचे साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट फ्रांसीस सार्दिना आनी पणजेचे नवनियुक्त आमदार बाबूश मनसुरात हे निवडून येयले, त्यांचे अभिनंदन केले. तशेंच आमचे बाकीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले त्यांच्या सपोर्टानूय एक सगळ्यांनी हे केले की सगळे कॅन्डिडेटांनी आमी एक बरी सगळ्यांनी फायट केली. त्याच बरोबर गोंयचे लोकांचे सगळ्यांचे आभार मानपाचे रेझोल्युशन पास केले. कारण जवळजवळ 3,65,000 वोटिंग 3,65,000 वोटिंग म्हणल्यार ह्या वेळार जेन्ना मोदीची देशभर लाट आसतनाय आमकां एक सीट मेळटा, एक सीट आमी हरतात आनी तरी आसतना आमकां मतां आमची वाडटात. 3,65,000 मतां वाडटात आनी ही फक्त आमची पारंपारीक मतांय न्ही, आमकां एडिशनल मतांय आमकां ही एड जातात. ह्या संदर्भात आमी सगळ्या आमच्या जेणी काम केलें तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दितात. तशेंच गोंयचे जनतेक जेणी आमकां वोट मारलो तांकां आमी धन्यवाद दितात. जेणी आमकां वोट मारलो ना कदाचित विचार आनी कितें आसपाक शकता, पूण ह्यातून येणाऱ्या काळांत आमी तांकां आमचे कडेन आकर्शीत करपाचें आमी कार्य करतले, तांकां आमचे कडेन ओडून घेवपाचें काम करतले. आनी त्या खातीर आमी नॉर्थ गोवा एक संपर्क सगळ्यांक धन्यवाद दिवपा खातीर नॉर्थ गोवाच्या, कारण नॉर्थ गोवान सुद्दां आमकां वोटींग जें वाडना आनी जंय तेंची लीड खूब आसताली थंय खुबश्या हितून आमी कमी करपाक आमचे सगळे पक्षाचे लिडर्स सक्सेसफुली जाले आनी खुबशे आमचे नवीन वोटर्स आमकां एड जाले नॉर्थ गोवान. त्या खातीर आमी तेंचे धन्यवाद करपाचे खातीर आमी एक वेगळी चळवळ नॉर्थ गोवाच्यान सुरवात करून नंतर साऊथ गोवा करतले. ज्या हेणी आमी तांकां धन्यवाद दिता आसतना जे वोटर आमचे बरोबर नाशिल्ले तांकां आमी तेंचे कडेन भाचाभाचूय करतले की बाबा आमी खंय कमी पडले, तुमी आमचे कडेन कित्याक लागीं आयले ना. तांकां वेगळे वेगळे मुद्दे आसपाक शकता, राष्ट्रीय मुद्दे आसपाक शकतात, लोकल मुद्दे आसपाक शकतात. सो कशें करून आमी तांकां जिखपाक शकता परत. आनी इमिजिएटली आमची असेंब्ली इलेक्शन आसा, ह्या असेंब्ली इलेक्शना कडेन आमी कशी आमची रणनिती जातली ती आमी परत लोकां कडेन वचोन, म्हणजे इलेक्शन जालें म्हणटकर लोकांक दिसता परत आमी पार्टी फुड्यान घेयना, पण आमी ती परंपराय तोडपाक सोदतात आनी परत इमिजिएटली आमी लोकां भितर वचोन लोकांक धन्यवाद कृतज्ञता दिता आसतनाच आमकां जे आमचे बरोबर लावना तेंचे कडेन आमी चर्चा करतले, तेंचे कडेन आमी परत एटेक करतले. ह्या हेतून आमच्या मुखाल्ले विधानसभेक जेन्ना केन्ना इलेक्शन जातली बेगिनी जावपाक शक्यता आसा जावं कदाचित वेळ जावपाक शक्यता आसा. सो किमान आमी टार्गेट करतले की 26 आंकडो आमी पार करपाक शक्य जातलें. जो ट्रेंड आमकां वोटिंगान नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आमची वायट परिस्थिती आसतना गोंयांत जो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो त्या आधाराचेर आमकां दिसता की लोक आमचेर विश्वास दवरपाक तयार आसा.